तस्मात् प्रदानेन सकलसिर्मनोरथाः अन्यथा शरणस्य त्वमेव शरणं मम तस्मात् कर्णभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी कुलदेवता ग्रामदेवता सनदेवता वासुदेवता आदित्यादी नवग्रहांप्रमाणे मतदान करणारे जे काही अधिकारी आहेत त्याने उत्तम प्रकारचं सर्वांना आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून द्या. आजपर्यंत भेटायला तो निवडून येईल असा तुमचा कृपाशीर्वाद प्राप्त करून द्या. सर्वांना उत्तम प्रकारचं आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून द्या. मनाची कामना सिद्ध करून द्या. तुमच्या अडाकडे जी काही यथाशक्ती मागणी केली आणि त्याची मागणी परिपूर्ण झाली असा तुमचा कृपाशीर्वाद प्राप्त करून द्या. सर्वतोपरी कल्याण करा, सांभाळ करा, रक्षण करा, यश द्या, बरं करा. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु. खुबशे कोण कितें उलयता अपोजिशन हेचेर आमी लक्ष न दिता आमी कितें कामां केली हे आमी दवरता. लोक उलयतच रावतले. लोकांक आमची जी जनता आसा तांकां खबर आसा, तेंचे दोळे खूब उगडे आसा, तांकां सगळें दिसता. फक्त नुस्तें अडवळपाक न्ही जाल्यार मेणकुरे गांवांत आमचें जें माऊलीचें ब्युटिफिकेशन आसा 2.5 कोटीचें काम ऑलमोस्ट 60% काम जाल्लें आसा. त्या गांवांत सगळे आमी रस्ते वायडनींग आनी वॉर्ड मिक्सिंग आतां घेतले अरावंड 4.5 कोटी. थंय तळ्याक जे आसा ताका रिटेनिंग हॉल घाल्ली आसा. प्लस ही हांव कामां जी सांगता ही म्हज्या फंडांतल्यान प्लस झेडपीन आमचो जो झेडपी प्रदीप रेवडकारान आसा प्रत्येक गांवांनी सगळ्या गांवांनी म्हाका दिसता देवळांची सगळीं कामां केली. कोणाची शेड केली, कोणाच्या देवळां गेल्ले कॉन्ट्रिब्यूट केले. कांयच ना जाल्यार कोणाक सावंड सिस्टम तरी दिली नाल्यार हें अशे प्रत्येक जे गोश्टी आसात तेणी केल्ले आसात. खंयच्याच गांवांत खंयचेच देवूळ तेणी सोडूंक ना. खुद्द ह्या आमी जे हांगा लाडफे आसा तो जो दरवाटो जो केल्लो आसा जो तुमी भव्य दिसता हो झेडपी फंडांतल्यान ह्या गांवांत केल्लो आसा. पंचायती मार्फत प्रत्येक गांवांनी कामां केल्ली आसात आनी आमच्या सरकारान ही डेव्हलपमेंट करतना सबंद सहकार्य केल्लें आसा. आमच्या वांगडा 2 झेडपी आसात जे तेंच्यांनी जे संजय शेट्टी आसा तेंच्यांनी आपल्या कारकिर्दीन जी कितें विकास कामां केली, जो कितें डेव्हलपमेंट केलो तेच्या बळाचेर तेच्या उपरांत प्रदीप रेवडकर हे जिल्हा परिषद पंचायत क्षेत्रात निवडून येयले. आणि ही दोगांची कामां जर धरली आणि आमदाराचें कार्य हे जर आमी सगळे जमेची बाजू धरली तर आमकां दिसता की निश्चितपणे ह्या जिल्हा परिषद निवडणुकेक आमी 100% विजय मेळयतले. त्याच प्रमाणे आमचे उत्तर गोंयचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नायक हांचे जे कितें प्रकल्प ह्या 5 पंचायत क्षेत्रांत राबयल्ले आसात त्याचो पण एक भोवमोलाचो फायदो आमच्या पक्षान दितलो, आमच्या उमेदवाराक जातलो. जो उमेदवार ह्या 5 पंचायत क्षेत्रांत सामको भोवचर्चीत परिचीत असो आसा. आणि म्हाका आसा की ह्या सगळ्या भोवसंख्य कार्यकारी जोराचेर भारतीय जनता पक्ष तो उमेदवार पद्माकर मळीक 100% ह्या निवडणुकेक विजय जातलो. जनता पार्टीन म्हाज्या कडेन एक जबाबदारी दिल्ली आसा. त्यांच्या विश्वासार म्हाज्या सारक्या एका सामान्य माणसाक आयज पार्टीन तिकेट दिवन तेंच्यांनी आपलो विश्वास दाखयल्लो आसा. तसोच हांव म्हाज्या सगळ्या भावा भयणांक वोटरांक एक कळकळीची विनंती करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका विश्वासान आपले बहुमूल्य मत म्हाका दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करून निवडणुकेक विजयी करून तुम्ही सगळ्यांच्या वतीन घेवचो. आणि जे विरोधक आसा किंवा आयज असंख्य विरोधक पार्टीचे आसा ते सदांच पार्टीचेर टिका करता किंवा आमदाराचेर टिका करता. हेच्या खंयच बळी पडपाचो ना. तेंचो संबंध जवळ जवळ 20 ते 25 वर्सांचो कालावधी तुम्ही पळयल्लो आसा. आयज मानाधीक मुख्यमंत्री आमचे आसा ते सदांच प्रत्येक स्कीम राजकारणांत किंवा त्या वोटरा पर्यंत कशी पावतली हेचे निरीक्षण करता. त्याच्या फाटल्यान तेचे कन्सल्टंट स्टाफ म्हणा किंवा सरकारी अधिकारी गव्हर्मेंट स्टाफ आसा ते फूल फ्लॅश आसता.